2020 क्रिकेट मॅचींनी बॅटिंग केल्याच्या आरोपावेल्यान क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या 3 जाणांतल्या 2 जाणांक जामिनार सोडल्या। मडगावच्या निलेश नायक आणि रुपेश नायकाक जामिनार सोडला, जाल्यार कर्नाटक कारवारचो रघु भंडारी पुलीस कस्टडीत आसा। पुलिसांनी तांच्याकडल्यान सुमार 14,000 कॅश आणि 2 लाखांचे सामान जप्त केला। हे आरोपी गोयातली बॅटिंग सांबाळटाले आणि मुंबईच्या बुकींच्या संपर्कात असले अशें सुत्रांनी सांगले। क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा राती मडगांवां रेड मारली। ह्या धाडीन क्रायम ब्रांचीन 3 जाणांक अटक केली। मडगावचे निलेश नायक, रुपेश नायक आणि कर्नाटकच्या रघु भंडारीक ताब्यात घेतले। तांच्या आड गोवा गॅम्बलिंग कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केला। पुलिसांनी सुमार 14,000 कॅश जप्त केले। तशेंच एक टीव्ही, प्रिंटर, मॉडेम, एक लॅपटॉप आणि 15 मोबाईल फोन धरून सुमार 2 लाखांचे सामान जप्त केला। निलेश नायक आणि रुपेश नायक सध्या जामिनार सुटल्यात। रघु भंडारी पुलिसांच्या ताब्यात आसा। हे आरोपी गोयातलो बॅटिंग वेव्हार सांबाळटाले अशें सुत्रांनी सांगले। तांचो मुंबईच्या एका गँगाकडेन संबंध आसा। मुखेल सूत्रधार मुंबय आसा अशें सुत्रांनी सांगले। पुलीस सध्या ताचो सोद घेतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। अर्थसंकल्पात केल्ल्या घोषणे प्रमाण अनियमित आणि बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करून दितलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान वास्को एका प्रचार सभेत सांगले। लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयचो उमेदवार नरेंद्र सावयकारा खातीर ताणें मतां मागली। आपले मोदी कडेन संबंध बरे आसात आणि गोंयची कामां करपा खातीर भाजप खासदार असल्यार गोंयकारांक नव्या सरकारा कडच्यान चड फायदो मेळटलो अशें पर्रीकारान सांगलें। आमचो एक मनीस वचून गव्हर्नमेंट जायना, पण आमचो मनीस आमच्या खातीर जाय। हांगा अनेक प्रश्न जे आसा, पोर्ट सिटी आहा, पोर्ट सिटीचे प्रश्न अनेक आहा। हांगा घरां सगळीं लोकांनी बांदल्या, कितलेक वर्सां लोक आश्वासन दिता। हांव तुमकां इतलेंच सांगता की जून म्हयन्याची जी असेंब्ली जातली, जुलय म्हयन्याची, त्या हातून कायदो पास जावन तुमची जी घरां हांगा सगळीं इल्लिगल म्हणटात ताका कायदेशीर स्वरूप मेळटलें, सोडून जे घर रस्त्यार आहा ते। तुमकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की हें सगळें करतलो जाल्यार हांगाच्या नरेंद्र सावयकाराक मातशें नेटान भायर सरात, वोटींग करून घ्या। आपले प्रश्न सोडयतले केंद्रा कडेन। मोदी बरोबर आमचे कॉन्टॅक्ट बरे आहा। गोवा इज अ लकी फॉर हिम। आय हॅव गॉट गुड रिलेशन, म्हजे संबंध बरे आहा। फायदो करून घेवपाक मनीस जाय हांगा। इतले मजगती गोवा परिवर्तन मंचान घरां कायदेशीर करपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर खर टिका केली। कायदो मोडून घरां कायदेशीर करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी मंचान दिल्या। सो वी आर आस्किंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अ क्वेश्चन की तू जे सगळ्याक वचून सांगता पळय रेग्युलरायज करतलो इल्लिगल घरां म्हणून, ह्यो ऑनरेबल हाय कोर्टाचो जजमेंट आनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट दोळ्या मुखार दवरून तू खंयच्या बेजाचेर हे उलयता? If the government goes ahead with regularization of slums, we will peruse the policy because in view of these judgments, it is very difficult affair. And if required, we will take right recourse, whatever it be, because we will go by the law. प्रुडंटा खातीर दिशान परब आणि देवेंद्र गावकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीन मायनिंग कामगारांचे हक्क गोंयाक खासा दर्जो धरून 16 अंकी जाहीरनामो शेनवारा घोषित केलो। सीपीआयन मायनिंग प्रस्नाचेर चड भर दिला। गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपा खातीर पावलां उबारप, पर्यावरणाक हानी जावची न्हय म्हणून उपाय काडप अशी कांय आश्वासनां पार्टीन दिल्यात। लोकसभा वेंचणुकेक समाजवादी पक्षान सीपीआयक तेंको दिला। मायनिंग गोंयांत चालू जावपाक जाय। मायनिंगेचो जो फायदो जाता, जो पळय आमी कमाई करता ती लोकांक थंय पावपाक जाय। गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तयार जावपाक जाय आनी ज्या मायनीच्या खणींनी जे उदक आहा तें काडून लोकांक बरें सुपीक करून क्लीन करून ते लोकांक थंय पावीत जावपाक जाय। आनी त्याच बरोबर एक फंड तयार करपाक जाय, जो मायनिंग फंड, तातूंत फुडल्या पिळगेचो, फुडें जो जनरेशन आसा ताचो आमी त्यांच्या खातीर तो फंड तयार जावपाक जाय। आनी त्याच बरोबर आमी एक इन्स्टिट्यूट, इकॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट, कामगारांक कमीत कमी पगार 12,000 आसपाक जाय, अकुशल कामगारांक मिनिमम वेजेस आनी कामगारांचे हक्क संरक्षीत जावपाक जाय। ह्या जाहीरनाम्यान गोंया बद्दल आमी खास करून आमी पर्यटन म्हणल्यार टुरिजम इंडस्ट्री हाचो जो कितें पळय जोडटात, फायदो घेतात, तो लोकांक थंय पावपाक जाय। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।